आज एनमिसान एक मेजर डिसिजन घेतलें आनी तें म्हणजे काँग्रेस पक्षान भितर सरपाचें. ताका एक्सपिरियन्स बरें आसा. गव्हर्मेंटाचो ऑफिसर म्हण ताणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम केल्लें आसा. ताजे एक्सपिरियन्सूय आसा आनी ताजो फायदो काँग्रेस पक्षाक जातलो. त्या भायर पॉलिटिकल लेवलाचेर ताणें गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत काम केल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ताजो बेनिफीट हो काँग्रेस पक्षाक जातलो, आमकां सगळ्यांक जातलो आनी काँग्रेस पक्ष आनीक बरो वावर करपाक शकतलो आनी घट जातलो. बाब एल्वीस गोम्स आयज आमच्या पक्षान रितसर प्रवेश केल्लो आसा. ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी तांचे स्वागत करता. तशेंच आम आदमी पार्टीचो कन्व्हेनर आनी चीफ मिनिस्टरल कॅन्डिडेट म्हणून तेणें गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत काम केल्लें आसा. आनी आम आदमी पार्टीन भितर आसतना एक्झॅक्टली आम आदमी पार्टीची थिंक टँक तेंच्यो स्ट्रॅटेजीज काँग्रेसीक काबार करपाक, जो आमी सदांच म्हणटाले की RSSाचो जो एजेंडा आसा काँग्रेस मुक्त भारत, त्या RSSान BJP बरोबर आनी एक विंग आम आदमी पार्टीची करून वेगळे तरेची काँग्रेसची मतां फोडप आनी तातूंतल्यान काँग्रेस मुक्त भारत करपाचो जो उद्देश आनी तेंचे हिडन एजेंडा जेणे अनुभवला, जेणे सोंसला आनी जेणे जेचे एक्चुअली ध्येय पळोवपाक गेले जाल्यार एक सेक्युलर ध्येय जेन्ना ताका कळटा तो तुमकां सांगतलो कशें करून तेंच्यो स्ट्रॅटेजी जाताल्यो काँग्रेसीक काबार करपाक, कशें करून तांकां इन्स्टिगेट करताले काँग्रेसीचेर वोटर्सांक इन्फ्लुएन्स करपाक. हो सगळो अनुभव आसा तो गोंयभर आमी यूज करतले बाब एल्विसाचो लोकांक जागृतकाय करपाक. अजुनूय खूब लोक आसात ते तेंगेल्या टोपयांक फसवल्ले आसात, तांकां जागृती करपाची गरज आसा. स्टेटहूड जर एकच इश्यू घेतलो जाल्यार आज आमी स्टेट जाल्ले आसा. आतां ती स्टेट गेल्ले 10 वर्सां कशी चलता तें दुख्ख जाता. म्हणून म्हाका गोवा फर्स्ट आनी हे गोवा फर्स्ट जर म्हणटलो जाल्यार खंयचे तरी एक पक्षान वचून कितें तरी करपाक जाय अशें जेन्ना आमकां दिसलें, म्हाका एकट्याकूच न्हू, तेन्ना आमी ह्या काँग्रेस पक्षान वचपाचें अशें फायनल डिसिजन घेतलें. आनी तें घेता आसतना चडशे हे जे फुडारी आसा ते आमकां सतत सांगताले आनी चड करून आज उल्लेख करपाक जाय म्हाका यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेस हाणें म्हजी फाट सोडूंक ना. म्हणून हांव तांकांय बी देव बरें करूं म्हणटा. वयल्या पावंड्यार सुद्दां जे फुडारी म्हाका मेळ्ळे रायट फ्रॉम टॉप तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 10 वर्सां BJPची आमी पयलीं 5 वर्सां तांकां लिगली दिल्ली लोकांनी 2012 ते 2017 पर्यंत. उपरांत ताणें आनीक 5 वर्सां ते इल्लिगली घेतली. हांवें कित्याक सांगता, जायत्या जाणांक प्रश्न आयलो आसतलो हांवें काँग्रेसीक क्रिटिसायज केल्लें म्हणून. आय स्टँड बाय एवरी वर्ड दॅट आय सेड अगेन्स्ट एनीबडी दॅट टायम. कित्याक आय हॅव स्पोकन ऑन द बेसीस ऑफ फॅक्ट्स. फॅक्ट्स म्हटल्यार कितें? डिफेक्शन जावंक ना. डिफेक्शन जाल्लें आसा, हाजे पयलीं डिफेक्शनां जाल्लीं आसा आनी हे जे लास्ट जे डिफेक्शन जाल्ले 10 जाणांचे तातूंत गोंयकारांच्या फाटीक सुरी घातल्या सारकें जाल्लें. हांवूय गोंयकार, हांव मागीर खंयच्याय पक्षान आसूं, ही भावना गोंयकारांची आमी व्यक्त केल्ली तेन्ना. तर अशें कोणाच्यानच म्हणपाक जायना की कोणाचेर हांव एगेन्स्ट उलयलो. हांव फॅक्टाचेर उलयल्लो आसा आनी फॅक्टाचेर हाजे फुडें सुद्दां हांव उलयतलो. कित्याक परत सांगता, म्हाका गोवा फर्स्ट चळवळी चलता. कोणाक लागून चलता? आज मेजर पोर्ट एक्ट म्हणून जाल्लो आसा. खंयच्याच गोंयकाराक हाचें सारकें ज्ञान दिवंक ना. आज मेजर पोर्ट एक्ट पळय जाला तातूंत अर्दे गोंया सेंटराच्या हातान गेल्लें आसा. आनी जे राजीव गांधीन डिसेंट्रलायझेशन प्रोसेस स्टार्ट केल्लो, 73rd 74th अमेंडमेंट हाडून आख्या देशभरान चीफ मिनिस्टर आसतना ताणें प्रयत्न केल्लो ह्या साहेबान इम्प्लिमेंट करपाक, पंचायत राज अमेंडमेंट हाडपाक एकटान, गोवा म्युनिसिपालिटी हेतून अमेंडमेंट हाडपाक. आज पर्यंत जायना. कित्याक सगळ्यांक हो
सेंट्रलाइज कंट्रोल जाय आणि जो कॉन्स्टिट्युशनाचो अमेंडमेंटाचो हेतू असलो की डिसेंट्रलाइज जावपाक जाय, पंचायत एम्पावर जावपाक जाय, म्युनिसिपालिटीज एम्पावर जावपाक जाय, ते आज जायना. हांगा पळय कावन्सिलर आसा, म्हाका खबर आसा आज तो एक पेमेंट जायना, कोण कोणाक पावर दिवंक सोदिना. आमी फाटल्या दिसांनी पळयलां, हे मुद्दम हांव याद करून दिता, गोवा म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शनां जाल्ली, रिझर्वेशनाचो कसो फियास्को जाल्लो, सुप्रीम कोर्ट पर्यंत मॅटर पावले. शेवटी कोणाचे पयशे हे सगळे झगडपाक आमच्या गोंयच्या लोकांचे, आनी तातूंतल्यान कितें तरी बरें येतलें काय ना. कोल प्रदूषण जाता, लोक तळमळटा थंयचे मुरगांवचे. हो संकल्प बांबोळकर हांगा आसलो, आतां दिसला म्हाका. अशे खुबशे झुजता, ताचेर कोण काय उलयना. सेव मोले म्हणटा ते आंदोलन जाता भुरग्यांचे, ताचेर कोण काय उलयना. सो हांव कित्याक म्हणटा, आज जे ह्या 5 वर्सांक इल्लिगल सरकार जे आसा हांगा गोंयांत, हे जे घात करून आमदार गेल्ले आसा ते सगळे हेका जबाबदार. आणि गोवा फर्स्ट जर आमी घेवन वयतले फुडें जाल्यार एक बरो विचार करून हो जो प्रोसेस आसा काँग्रेस पार्टींतल्यान म्हाका दिसता कांय स्टेटमेंट जे भायर सरले की आमी डिफेक्टरांक परत घेवचे ना. इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हांवें ताका 100 फावटी विचारलां, हांव भितर सरचे पयलीं तुमच्या मनान कितें आसा काय म्हणून. आज पर्यंत जे स्टँड आसा की डिफेक्टरांक आमी घेवचे ना म्हणून हो एक क्लेन्सिंग प्रोसेस जातलो. ही जी आयडियोलॉजी इंटॅक्ट आसा ह्या कारणाक लागून हांवें आज ह्या काँग्रेस पक्षान येवपाचें ठरयलें.